हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कसे असतात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज माझी हालत जी आसा पळय ती पळोवन तुमी अंदाज लावपाक शकता की हय हांव आयज कितें तरी काम जें आसा पळय जुगाड तें करतालें. खूब तेंपान अशें करून प्रेग्नन्सी टायम आसा न्ही चड अशें म्हाजी फेवरेट कामां जी आसा पळय न्हू म्हणल्यार क्लिनिंगा रिलेटेड ती करपाक पावलेत ना. तर आतां हळू करून टायम जो आसा पळय तो एडजस्ट करून करता थोडी कामां जी आसा ती. बट एवरी टायम शूटय बी करपाक पॉसिबल जायना. आयज करतालें तर म्हटलें चल व्हिडियोय बी स्टार्ट करया अशें म्हणून. आतां तुमकां तर खबरच आसा मां गेली घरा. सो हांव आनी होच दोगांय आसता. आतां हो तर गेला सकाळीं, येतलो आतां टायम जो आसा पळय पावणे बारा जालीं आनीक येता आसतना नुस्तें घेवन येतलो हो आतां. मागीर तेच्या नंतर रांदपाचें जें आसा पळय न्हू तें. आतां मां जी आसा पळय न्हू ती ना, तुमकां तर खबर आसा मां गेली घरा. सो आतां काम जें आसा पळय न्हू तें आमच्या दोगांचेर पडटा. हो बीन एक दीस आसता, एक दीस आसना. आयजय बीन ना हो सकाळीं गेल्लो, आतां पावणे बारा सुमार जालीं. तर येता आसतना नुस्तें बी घेवन येतलो. मागीर तेच्या नंतर जें आसा पळय रांदपाचें. आनी तितूंत भितर मदींचो थोडोसो टायम मेळटा पळय न्हू तो न्ही हांव युटिलायज करपाचो ट्राय करता. बाय न्हिदलेले आसता तेन्ना जावं ते मातशें तेचो खेळपाचो मूड आसता पळय तेन्ना अशें करून. आनी तेंचो खेळपाचो मूड बी म्हणल्यार तुमकां तर खबरच आसा, एक असो तसो 5 ते 10 मिनटां मॅक्झिमम, तेच्या वयर तेंचो खेळपाचो मूड आसता. मागीर रोखडेंच धरपाक जाय अशें म्हणून. तर काम जें आसा पळय तें फाटल्यान क्लिनिंगाचें काडलेलें. हे पळय सगळे कुशन्स बी जे आसा पळय ती काडून दवरल्या. क्लीन करतलें मातसो सोफा काडून क्लीन करतलें अशें म्हणून. खूब दीस जाले सोफा जो आसा पळय तो काडून म्हणल्यार क्लीन जें आसा पळय तें केलेंच ना. सकाळीं अशें चिंतलेलें की उठून सान्न बी जी आसा पळय न्हू ती मारचे पयलीं समतेच क्लीन करून मागीर सान्न बी मारून मॉप बी मारतलें अशें म्हणून. पण सकाळीं कांय पॉसिबल जालें ना, उठपाकच जायना जालें. राती थंडी भरपूर पडली न्ही तेका लागून सकाळीं उठपाचें मन तें ना जालें बेगीन. मागीर उठून सान्न मारली, ब्रेकफास्ट बी केलो. आतां म्हणलें मातशें काडटलें अशें म्हणून. तितलोच हॉलांकूच तितलो सोफाच काडटलें, बाकीचें कांय क्लिनींग करपाना अशें म्हणून. तर हेका म्हटलेलें हांवें काल मातसो सोफा बी काडून क्लीन करया आनी मातसो सोफा जो आसा पळय तो वताक दवरया अशें म्हणून. खूब दीस जाले वत बी दाखोवच ना तेका. ऑलमोस्ट 1.5 वर्स सुमार जालें दिसता. सो पळोवया कशें कितें पॉसिबल जाता तें. हांवें मातसो हात घातलेलो हांगासर हें पळय हें काडलेलें मातशें क्लीन करता म्हणून. तितल्या बाय उठून रडपाक लागलें. तेका मातशें हें केलें, एक अर्द वर सुमार तेच्या फुडें आयलां. आतां मातशें तें 1-2 मिनटां खेळपाच्या मुडान येयलां. तितूंत भितर म्हटलें व्हिडियो पयलीं स्टार्ट करून घेवया अशें म्हणून. दाखयता तुमकां क्लिनिंगाचें कितें काम तें. तेच्या नंतर रांदपाचें काम जें आसा पळय न्हू तें. हें पळयात हांगासर हो सोफा जो आसा पळय न्हू तो काडटलो. मातशें तेच्या फाटल्यान बी निवळ करतलें. धुल्ल पडटा, गैराव बी जाता न्ही, सो तें काडून सगळें निवळ करतलें. आनी मागीर मातसो सोफा क्लीन करून घेतलें. पळयता हो येता म्हणल्यार जर सपोज भायर वत उरलें न्ही म्हणल्यार कशें आमच्या आंगणान वत जें आसा पळय तें लेट येता. रस्त्यार बीन त्या सायडीन येता, आमच्या आंगणाकच लेट येता. सो आतां वत जें आसा पळय आतां येवपाक स्टार्ट जालां. हें पळयत हांगा तर. हें पळयत हांगासर इतलेच कुडक्याक आसा वत. सो मागीर हांगच्यान थंय म्हणल्यार येता, मागीर वता रोखडेंच. सो तें वत आसा न्ही, सपोज वयता म्हणल्यार जाल्यार मातशें सोफा भायर व्हरतलें, नाल्यार अशेंच करून पुसून क्लीन करून दवरतलें. तर हे सगळे कुशन्स बीन काडल्या. आतां सद्या सोफा ओडून काडून झाडून बिडून घेतात. पळयता तितून म्हणल्यार हो येतलो, कॉल केल्लो हाणें म्हाका. आनी बाय आसा भितर खेळटा मातशें, मदीं मदीं तेजेर लक्ष मारता आनी हें करता. कित्याक की बायक बी हांगा सकयल घालता न्ही, मागीर तो पोंदाक धुल्ल बिल्ल सगळो आसता फेना वाऱ्यान हेवटेन तेवटेन जाता न्ही तेका लागून. सो हे पायणे बी पयलीं हांगचे काडून घेता आनी मागीर सगळें हें ओडून काडटा. ओके, सो चलो करता बिरता आनी मेळटा तुमकां. जालें, खेळ सोंपलो आमचो, रडपाक लागलें. वता भितर पयलीं पळयता तेका कशें काम करपाक दिता कोण जाणा. सो मेळटा तुमकां. हें पळयत हांगासर काडलो सोफा जो आसा पळय न्हू तो हांगसरलो काडलो आनी भायर व्हरोन घातले. ही कुशन्स बी व्हरोन घालपाक जाय भायर. दाखयता तुमकां. हें पळयात बायेन म्हाका कांयच काम करपाक दिलें ना. हांगासर घातला वताक. मातसो मागीर भितर हाडून पुसतली आनी मागीर दवरतली 1 वर भर. म्हणल्यार वत आसा तितलें म्हणल्यार दवरतली. आनी हॉल पळयात कितलो व्हडलो दिसता तो. आतां सगळें खाली केलें की ना बरें दिसना, फुल्ल गच्च भरलें की ना आनी हें जाता. सो आनी टायम जो आसा पळय न्हू तो 1 जावपाक येयलें. 10 मिनटां आसा हो आसा भितर. हांगासर हांवें सय भाजल्या. हेका म्हणलें मातशें थंय मॉप मारचें, हांव रांदपाचें करून घेता. मागीर टायम जाता न्हू 1 जावपाक येयलें. हांगासर सय भाजपाक घातल्या. आनी हें हांगासर हाणें नुस्तें हाडलां. हें पळय बांगडे 2च काडल्या भाजपाक. आनी पोंदाक न्ही कुल्ल्यो आसा त्यो आनी तुमकां दाखोवपाक वचना. सो कुल्ल्याचें आनी मसाल्याचें करता. लास्ट टायम केल्लें तें तेका आवडलें खंय म्हण आयज परत घेवन येयलां.
सो तेच सोय बसपाक घातले आदान दवरता टायम जालो न्ही ताका लागून आनी सगळें करून बी घेता मेळटा तुमकां हेका म्हणल्यार मातशें तूं हांगासरच मॉप घुंवडाय अशें म्हणून कित्याक काडला न्ही परत मागीर दवरितकीर केन्ना काडटा तें देव जाणा अशें म्हणून मातशें पोंदां मॉप मारचें आमी मॉप मारता आसतना घालताच पोंदाक बट काडला न्ही अशें म्हणून मॉप मार म्हटलें हेका आनी टायम जालो बाय न्हिदला बायेन म्हाका कांयच करपाक दिवना रडपाक लागलें ताका न्हिदूय बी येताली भुकूय बी लागलेली पण फीड करपाक गेलें न्ही जाल्यार न्हिदता आनी न्हिदतकीर अशें उठता जागे जाता की भूक लागला अशें म्हणून सो कांयच करपाक पावना आतां न्ही बेगीन करून घेता तें न्हिदलें आसतनाच ओके सो सगळें रांदता करता बिरता आनी मागीर लास्ट मेळटा तुमकां तर आतां न्ही इवनींग जाल्ली आसा आनीक तुमी भायर पळोवपाक शकता ह्या दिसांक न्ही थंडी पडटा आनी वत जें आसा पळय तें लागत ना अशें रखरखीत अशें वत आसता बरें कडक अशें बट स्टील वत जें आसा पळय तें लागत ना बरें थंड वारो जो आसा पळय तो मारता सगळें चलत आसता आनी हांव भायर येयलां तुमकां एक स्पेशल कितें तरी दाखयता हांव ह्या पळयात हांगासर म्हाजी नवीं फुलां जीं आसा पळय न्हू तीं फुल्ल्या पळयात सो ही पळयात हांगासर ही अशी न्ही फुलां जीं आसा पळय न्हू तीं फुल्ल्या एकूच हेका न्ही दोन कडेन हायवेन फुल्ल्या पळय अशा टायपाची फुलां जीं आसा पळय न्हू तीं अशी करून आनी मागीर लायट असो न्ही स्मेल येता हांकां बरो ना चड स्ट्रॉंग असो ना फ्रेग्रन्स जो आसा तो मातसो लायट आसा ह्या पळयात ह्या टायपाची ही फुलां सो एक हेका दोन फुल्ल्या 3 फुलपाचे आसा आनी हेकाय बी सेम अशें करून एक हेका 2 फुल्ल्या आनी 3 फुलपाचे आसा तर हे न्ही मा आसतना आयिल्ले हेका कळे बी जे आसा पळय फुलत नाशिल्ले ही 2 जी आसा पळय न्हू हे आनीक ह्या सायडीचे एक पयर फुल्लेले आयज 3rd डे तेंचो आनी हे काल फुल्लां ना हे काल फुल्लां आनी हे आयज फुल्लां अशें करून फुलां जी आसा पळय ती फुलां पळोवया आतां कितले दीस उरता ती हे एक्चुली झाड न्ही हांवें घरा कडल्यान बाकीची झाडां हाडलेली पळय ह्या सायडीची ही बीन तेन्ना हाडलेली ऑलमोस्ट जाली लग्न जावन रोखडीच हाडलेली हांवें 5 वर्सां जालींच तांकां सो तेन्ना हाडलेली सगळीं झाडां बट 5 वर्सांक न्ही हे हांगासर सेकेंड टायम फुल्लां एकदां फुल्लेलें हाडलें तेन्ना मागीर फुलत नाशिल्लें एक 4 वर्सां सुमार सो अंदू फुल्लां इतल्या वर्सांनी 4 वर्सांनी सो ते बी मा येयली की मागीर बरी आसा सो म्हाकाय बी बरें दिसलें खूब तेंपान फुल्ल्या न्ही ताका लागून तर आतां न्ही सांजचो टायम जो आसा पळय तो 4:30 सुमार जाली आनी जेवन घेवन जें आसा पळय न्हू तें जालें भायले कपडे सुकता मागीर आयज लेट घातलेले एक्चुली ड्रायरान घालून ड्राय करून लायल्या बट लेट घातलेले कपडे जे आसा पळय न्हू ते आनी हो आसा हांगासर पळय हांगासर बाय न्हिदलेलें आजून उठूना तशेंच आसा हांगासर बसला आनी हांव उदोच्यान हें पळयतालें तारक मेहता हेणें आतां कितें लायलां दुसरेंच आनी हें हांगासर बड्डेकचे रिटर्न गिफ्ट इन सेन्स भुरग्यांक जे गुडीज मेळटा पळय त्यो तितून भितरले हांवें चॉकलेट पळय हांवें खाल्ली बाय ल्हान आसा न्ही आतां काय खायना 1-2 वर्सां म्हाका खावपाक मेळटलें रे तितून भितर कितें कितें आसा स्क्रॅच कार्ड तुमी ताशाल्या विडियोन पळयलेच आसतलें की तेणें कितें कितें दिलां तें सो आतां म्हाका हेजी याद जाली म्हणून येयल्लें हांव भायर तें बॅग घेवन आसा कितें कितें चॉकलेट बी खाल्लें हांवें किचेन एक आसा सो आतां हें आनी वाट्याक हो नाका मागीर मागत तूं सो आनी हो सोफा जो आसा पळय न्हू तो हाडलो भितर परत सेट केलो सगळो उतोळ हाडलो कित्याक की वत भायर रोखडें गेलें तुमकां हांवें सांगलें न्ही वता म्हणून रोखडें भायर ताका लागून वत गेलें की वत आसतनाच हाडलेलो आमी न्ही रे हेणें मातसो बरो धोडायलो बी डबा करून आनी मागीर हाडलो मागीर न्हालें बी निवळ बी सगळें केलें आनी आनी हांव टायम 4:30 जावन गेली तर वता आतांच मातसो टायम आसा बाय उठचे पयलीं रेस्ट घेवपाक मागीर ते उठले की धरपा लायतलो आनी हो वतलो आतां ताका लागून मातशें म्हळ्यार तूं बसला न्ही बस रेस्ट करता म्हटल्यार मातशें रेस्ट इन सेन्स मोबायल एक एडिटींग आसा थोडेशे व्लॉग्स पळोवपाचे आसा हें कितें पेर खाता ओके सो चलो मेळटा मागीर तुमकां थोड्या वेळान 8:30 तरी तारक मेहता लाय बरें आसा न्यूज लावन बसलां
आमगे कडेन 5 मिनटं फुडें आसा 8:30 जावपायले आनी हांवें हांगासर बसला चेडवा घेवन आनी हांवें हांगासर कपडे बी जे आसा पळय सगळे फोल्ड करून काडले. लायट न्ही ही एकूच पेटयला ह्यो पेटोवना सो ताका लागून मातसो काळोख दिसता. बाये लागून चड लायट ज्यो आसा पळय न्हू त्यो पेटयनात. हेकाच लागून की मागीर तेगे दोळ्यार मारता आनी ते मागीर लायटींग न्ही पळयत रावता ताका लागून. सो कपडे आशिल्ले फोल्ड करपाचे ते फोल्ड केले. ह्या पळय दिसाक आमकां इतले सगळे कपडे जे आसा पळय ते लागता. डायपर्स बी यूज करून सुद्दां लंगोट्स बी इतल्यो तरी ह्यो आयचे दिसाचे रे कालच्योच न्ही ह्यो आयच्यो आसा धुवपाच्यो त्यो फाल्यां धुवपाच्यो अशें करून सगळें. तरी न्ही ही मॅट जेन्ना सावन घेतल्या पळय न्हू तेन्ना सावन मातशें बऱ्याक पडटा. म्हणल्यार चड अशें करून माणे बिणे लागना. एक कितें घातलें न्ही काम जाता. सगळं मॅस जावन पडला आनी हे इतले कपडे सगळे फोल्ड करून काडले पयलीं. मागीर कितें जाता जाणा चड लेट अशें करपाक रावलें न्हू मागीर बेजार येता आळस येता जेवतकीर बीन. सो म्हटलें पयलींच जे आसा पळय न्हू ते कपडे बी सगळे फोल्ड करून काडया म्हणून. आनी मागीर न्ही काल खंय दनपारां मागीर व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो शूट केल्लो न्ही. सो मागीर न्ही कांय केलेंच ना हो नाशिल्लो न्ही. मागीर तें खबर आसा न्ही तुमकां दवरल्यार रडटा मातशें खेळटा मागीर ताका जर एंटरटेन करना जाल्यार ताका जर एटेन्शन दिना न्ही तें मागीर पिरंगता क्रँकी जावपाक लागता. सो ताका लागून मागीर हें आनी केलें ना. व्हिडिओ बी आनी कांय करपाक गेलें ना. तेजेच फुड्यान मातशें बसलें ताका मातशें न्हिदयलें. तें न्हिदलें तेन्ना हांवें मातसो रेस्ट केलो. रेस्ट इन सेन्स न्हिदोना अशेंच मातशें मोबायल घेवन बसलें अशें करून हें केलें. व्हिडिओ एडिटिंगाचें मातशें काम आसलेलें तें केलें. तें सगळें केलें आनी मागीर हो येतकीर न्ही आतां मागीर च्या कर हें कर तेंच सगळें. कपडे आशिल्ले सो हांव एवरी टायम कितें करतालें रातचें तें घाल मरे तें वयल्यान घाल आनी घाल वयल्यान काड दाखयता आनी तेजेर दवर आनी सेकेंड हेजेर लाय. सो एवरी टायम हांव कितें करतालें जेवण बी जालें की ना रातचें जेवण बी जालें सगळें म्हळ्यार पॅकअप जालो किचन म्हणटकीर मागीर न्ही कपडे जे आसा पळय ते फोल्ड करतालें. हाडून दवरितालें भितर फोल्ड मागीर करतालें. मागीर न्ही जेवण बीन न्ही लेट जालो की ना न्हिदपाच्या टायमार इतलो बेजार येतालो कपडे बी फोल्ड करपाक अशें दिसतालें तशेंच गुठले मारून दवरुपाचें अशें म्हणून. बट तें ऑप्शन ना सारकें फोल्ड करून दवरुपाक जाय कित्याक की तेंचे बारीक बारीक कपडे मागीर ते गुठले मारले जाल्यार मेळना न्ही ताका लागून. म्हणून आयज म्हटलें नाका हें करया म्हणून चल पयलींच बसले कडेन फोल्ड करून दवरया अशें म्हणून 8:30 जालीं. जेवपाची तयारी करपाक जाय आनी थोडीशी फाल्यां ब्रेकफास्टाची बी तयारी करपाक जाय. तर म्हाजे कडेन न्ही केळी आसा. सो नेबरान आमकां केळी दिल्ली बरी पिकलेली केळी बरी आसा. सो न्ही थोडी केळी जी आसा पळय न्हू ती हांवें दवरलेली खावनासतना. सो ती आतां एक्स्ट्रा पिकल्या जी काळी जावन येता पळय तशी पिकल्या. सो हेका म्हटल्यार आसा न्ही तूं आनी खायनाका ती आनी भायर बी उडयनाका बन्स करया अशें म्हणून. सो पळयता म्हटलां करया अशें म्हणून. आतां पीठ घालपाचें पळयता तेजेर मुडाचेर डिपेंड कशें तें मागीर तें क्रँकी जालें की ना मागीर हांवें तेका धरपा जाय. मागीर एक एकदां अशें करता की तेणेंच धरपा जाय हांवें हात लावपा एक एकदां अशें करता हांवेंच धरपा जाय तेणें हात लावपा जायना अशें करता. सो म्हटलां करया म्हणून पळोवया करप जाता काय ना कितें तें. सो केलें जाल्यार दाखयता तुमकां. ओके कितली गडबड घातली कितले जर बेगीन करपाचें ट्राय केलें न्हू जाता तशें करून. आनी जेन्ना तशें करून गडबड आसता पळय न्हू तेन्ना आनी चड लेट जाता. तर ह्या पळय हांगासर हांवें धंयान न्ही साखर जी आसा पळय न्हू ती मिक्स करून घेतल्या सो दॅट साखर जी आसा पळय ती मेल्ट जावनी अशें म्हणून. तुमी पावडर शुगर बी जी आसा पळय ती यूज करपाक शकता. आतां अशें म्हणनाकात की हेची रेसिपी जी आसा पळय ती तुमच्या वांगडा हांव शेअर करता म्हणून कित्याक की ऑलरेडी हांवें 2दा न्ही हेची रेसिपी जी आसा पळय ती शेअर केल्ली आसा. तर सगळ्यात पयलीं न्ही हांवें हांगासर धंय जे आसा पळय न्हू तें घेतलां. तितून साखर जी आसा पळय न्हू ती मेल्ट करपाक घातलेली. सो तुमी पावडर शुगर जी आसा पळय ती बी यूज करपाक शकता. हांगासर बनाना घेतला मॅश करून. तेच्या नंतर हांगासर थोडोसो चिमटी भरसो सोडा पावडर लागतलो आमकां जो खावपाचो सोडा आसता पळय तो. जिरें तेच्या नंतर हांगासर मीठ लागतलें. गव्हाचें पीठ हांव न्ही मोस्टली 99% गव्हाच्या पिठानूच करता. बन्स जे आसा ते मैदा यूज करता. तुमकां जाय जाल्यार तुमी मैदा बी घालपाक शकता बट हांव हेजेरूच करता गव्हाच्या पिठाचेर. आनी तेच्या भायर लागतली आमकां चिमटी भर हळद पिंच ऑफ हल्दी जस्ट फॉर अ कलर. ओके कलर येवपा खातीर आनी कित्याक न्ही. सो इतलें सगळें घालून न्ही हें आमकां मिक्स करपाक जाय. आनी हेजो जसो आमी चपात्यांक बी डो करता पळय न्हू तसो डो रेडी करपाचो. मातसो पातळ असो चड घट्ट असो डो जो आसा पळय तो रेडी करप ना. हो हांगासर म्हजो डो जो आसा पळय तो रेडी जाला. सो डो रेडी जालो. वयल्यान तेलाचो मातसो हात लायलो हेका आनी हो आतां असोच ओवरनायट दवरुपाचो आनी फाल्यां उठून बंद जे आसा पळय तें करपाचें. रेसिपी जी आसा पळय जस्ट तुमकां हांवें तोंडान सांगल्या
जर तर तुमकां कोणाक डिटेल जाय जाल्यार तुमी म्हाजी रेसिपी म्हणल्यार व्हिडिओ जो आसा पळय तो पळोवपाक शकता. सो हो जालें म्हजें. तेजेच वांगडा घरांतली कामांय सगळीं जालीं, सगळें क्लिनींग बिनींग जें आसा पळय तें करून घेतलें आनी आतां जस्ट न्हिदपाचें. आनी एक बरी गोश्ट म्हणटात की बाय जे आसा पळय ते बी न्हिदले, हेणें न्हिदयलें ताका तें बी न्हिदलां आनी हांगासर म्हजो डो जो आसा पळय तो बी रेडी जाल्लो आसा. सो आतां वता हेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ बी हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेच नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.